कितें दवरपाचें ना हे जे जे पक्ष ह्या आमच्या मातृभाशांचे खच्चीकरण करपाक उठले तांकां दवरपाचें ना हें तर आमी ठरयलां भावासुमान. पण आज शाळांचें परमिशन हो शिक्षण खात्याच्या अखत्यारीत आशिल्लो ल्हानसो विशय सुद्धा जर एज्युकेशन डिपार्टमेंट जर करिना अरे एप्लिकेशनां केन्ना करून लायता नोव्हेंबरान पर्रीकारान 2 म्हयने वाडयले कित्याक खबर आसा बंद पडटा ती इंग्लीश शाळा गेरा नावाच्या बिल्डराच्या घशान घालपाक मेळपाक जाय. सातिनेशची शाळा पणजीची कदंब पठाराच्या उडयली ताचे कडेन ते करपाक ते पास करपाक ताका 2 म्हयने जाय. गोवा मुक्त झाल्यानंतर आतापर्यंत हे पापा जावंक नाशिल्ली ती पापा हांच्यांनी केला. हाय घातले हे सगळे लोकांची मातृभाषेचो खून ज्यांच्यांनी केला ज्यांच्यांनी दिसा ढवळ्या कोंकणीचो सत्यानाश केला मराठीचो सत्यानाश केला तांकां बरे दीस येवचे ना. तांकां सगळी फळां ह्या पापाची भोगची पडटली तांकां. आणि हे लोक जे हांगा जमलेले आसात हे सिनियर लोक जे आमच्या समोर म्हजे समोर उभे आसात ते स्वातंत्र्य सैनीक IAS ऑफिसर्स अरविंदराव भाटीकर आणि ह्या लोकांक फिजिकली पॉसिबल नसून सुद्धा गेली स वर्सां आंदोलन करचें पडटा. ह्या चोरांनी राजकारण्यांनी आमकां रस्त्याचेर हाडपाचें पाप केल्लें आसा तांकां धुवन काडपाक जाय. ह्या आतां घेराव आमी शिक्षण खात्याक यशस्वीपणे घातलो एज्युकेशन डायरेक्टराक यशस्वीपणे घातलो. आमचें म्हणणें तांकां कळयलें ह्या फुडें कदाचित अशी पाळी येवची न्हय की सरकारांतल्या लोकांक लोक काडून रस्त्याचेर बडयता. अशी पाळी येवची न्हय अशें हांव देवा कडेन मागतां. जे जे अधिकारी वर्ग हे सगळे कायदेशीर यमय आसतना सुद्धा मराठी कोंकणी शाळांक परमिशनां दिना तांकां रस्त्याचेर लोक ठोकून काडटले अशी पाळी येवची न्हय अशें हांव देवा कडेन मागतां. आणि फाल्यां जर जनतेक जर हेंच करचें पडलें म्हज्या बायलेची आनी म्हज्या आवयची अब्रू राजरोस लुटली वता आनी हांव खंय पर्यंत पळयतलो काय म्हणून हांव खलास करून उडयतलो म्हणून तांकां. आनी त्या मुळे हो प्रश्न जो आसा हो सामान्य शाळांचो प्रश्न ना. हो प्रश्न जो आसा हो गोंयच्या अस्मितेचो प्रश्न आसा. हो गोंयच्या संस्कृती रक्षणाचो प्रश्न आसा. आमी फक्त पॉलिटिकल एक डिमांड घेवन येवंक ना. गोंयचे अक्षुण्ण अबाधित संस्कृती जी पोर्तुगीजांक सुद्धा आमी भाड्याक घालून दिली ना ती संस्कृती जी आसा ताच्या रक्षणाची जबाबदारी जी आसा ती आमचेर आसा. ती आमी राजकारण्यांचेर सोपोवंक ना आनी खंयच्या जे नियम भंग करणारे अधिकारी जे आसात तांचेरूय सोपोवंक ना. त्यामुळे तुम्ही सगळे जाण आज वेळ काढून हे टोकन जो